नमस्कार. आयच्या ब्रेक ओवरात तुमकां सगळ्यांक येवकार. विशय दोन घेतात. एक म्हळ्यार अधिवेशन सोंपता हो पयलो विशय, आनी दुसरो विशय म्हळ्यार म्हाका दिसता जो विशय हरशीं चर्चेक येवचो ना पूण तो घेवप गरजेचो. दर दिसाक मुख्यमंत्री मिडियाचेर कितें नाल्यार कितें कमेंट्स मारत आसा. मिडियाचेर हें सारकें जायना तें सारकें जायना इतलें करून करून लास्टाक फक्त आमचे 40% रिपोर्टूच बरोबर असतात असो एक जजमेंटूय तांणी काल दिलो. हे दोन्ही विशय जे आहात कारण अधिवेशनाच्या कामकाजा भितर मिडियाचेर तशें सहजासहजी उलोवप जायना. दोन्ही विशय अधिवेशनाची परफॉर्मन्स आनीक त्या दृश्टींतल्यान आयिल्लो तो मिडियाचो विशय हाचेर आमी चर्चा करतले. म्हणजे पॅनलिस्टूय अशे आहात की म्हाका दिसता दोन्ही विशय आमी खोलायेन चर्चा करपाक येतात. पयले आसात ते दैनीक हेराल्डाचे संपादक आनी ज्येष्ठ पत्रकार संजय बाब ढवळीकर, स्वागत तुमचें. आनी दुसरे आसात म्हणजे बरोबर लोकमताचे संपादक आनी ज्येष्ठ पत्रकार राजू बाब नायक. राजू मारा वच्चे पयलीं संजय तुमचे कडच्यान सुरवात करता. मिडियाच्या हाजे वयल्यान सुरवात करूया आनी मागीर असेंब्लीचेर या. कितें जालां अशें मिडिया आनी सीएमाचें की लास्ट तो आतां आमचे फक्त 40% रिपोर्ट बरोबर असतात आनी 10 वर्सां पयलीं 80% बरोबर आशिल्ले. सामकें आमकां सेकंड क्लासान हाडून घालता ताणें ओवरऑल आमचो परफॉर्मन्स. कितें दिसता अशें कितें जालां? आमची घुसपलां काय तांची कितें करे घुसपलां? म्हाका दिसता घुसपल्लें कांयच ना. तुमी जर पळयशात जाल्यार मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर जेन्ना आसता तेन्ना एक तरेन पळप आसता आनी विरोधी पक्ष नेता किंवा विरोधान आसतना दुसरे तरेन आसता. आनी हे जर आमी मिडियांतल्यान आमी जर पळयता जाल्यार तेच चालू आसा. म्हाका दिसता तातूंत व्हडलो फरक काय पडिल्लो ना. 40% काल तांणी स्टेटमेंट केलें, 40%च बातमी खऱ्यो आसता, 30% कितें तरी सारकें नासता आनी कितें तरी अर्धवट आसता अशें कितें तरी तांणी एक हें दिलें. ते खंयच्या आधाराचेर म्हाका खबर ना की कोणें सर्वे केला काय कितें केला की कशा तरेन हें केला. त्याच बरोबर एक गोश्ट आमी पळयल्या की जवळ जवळ म्हयनोभर आतां हें अधिवेशन चालू आसा. प्रत्येक दिसा मिडियाचो उल्लेख येता, प्रत्येक दिसा काही ठरावीक बातम्यांचो उल्लेख येता किंवा लिखाणाचो उल्लेख येता आनी ताचेर ते कमेंट्स येता. आनी इवन सत्ताधारी बाजूच्या आमदारांकूय मागीर अशें एक हें चडटा, नेट येता, एकदम खुमखुमी येता बरोवपाक की ताका खंय तरी फाटल्यान सपोर्ट मेळटा. सो कितपत बरोबर आमी उलोवया जायल्या. पूण म्हाका हातून अनपेक्षीत किंवा आतां कितें तरी बदलला कितें तरी भिनासला अशें दिसना. हे अशेंच चालू आसा पयलींच्यान 2000 साला पासून अशेंच चालू आसा. मनोहर पर्रीकर लिडर ऑफ ऑपोजिशन आसता तेन्ना बरो फ्रेंड आसता आनी तो चीफ मिनिस्टर जालो की ताका मिडियाचे दोश दिसपाक लागता. दोश म्हणजे चड चिकित्सा करता गरजे भायर अशें म्हाका दिसता. इतली गरज ना खंयच्याच पॉलिटिकल लिडरान येदी व्हडली इतकी अशी बारीकसायडीन चिकित्सा करपाची गरज ना. सोडून दिवचे, मेकळे सोडचे आनी जे बरयता ते तातूंतल्यान क्रिटिसिजम जाता कित्याक जाता ती घेवची आनी तातूंतल्यान कारभार सुदारपाचो आसल्यार सुदारचो. म्हाका दिसता ह्या विशयाचेर तूं सामको तटस्थपणान म्हणपाक शकना. पत्रकार तटस्थ नासता पण खरपणान उलोवपाक शकता. पत्रकार तटस्थ नासता. पत्रकार हो आपले एक धोरण एक भूमिका घेवन मुखार वता. सो तो आपले भूमिकेक चिकटून रावन तो आपल्याले मतां मांडत आसता, विचार मांडत आसता. आतां पर्रीकर आसा पळय तूं प्रश्न केलो तो म्हाका सामको हांव ताचो खूब असो गंभीरतायेन आनीक लकतुबायेन ताचो विचार करता आनी ताचें सर्वेक्षण लकतुबायेन विचार करता हे प्रश्ना कडेन. आनी हांव एक निश्कर्शेर पावलो असो की पर्रीकार फाटल्या 2.5 वर्सां टोटली फेल्ड. ताणें सांगिल्लें पळय आपूण 1 म्हयने भितर करतलो, 2 म्हयने भितर करतलो, 100 दिसा भितर करतलो, ताचें जायना. 2.5 वर्सां जालीं. आतां वर्च्युअली ताका काम करपाक फक्त 1 वर्स उरलां. ताचे नंतर इलेक्शन इयर येतलें आनी ताका कळ्ळां की हे टर्म ताचें इज व्हेरी व्हेरी डिफिकल्ट. कारण ह्या टर्मा भितर लोक विजिलंट जाल्ले आहात, सोशल ऑर्गनायझेशन काम करतात, RTI आसा, वर्तमानपत्रां खूब एग्रेसीव जाल्ली आमी पळोवंक मेळटात. तुमची मिडिया आसा, इलेक्ट्रॉनीक मिडिया जी दाखयता हें फाटल्या टर्मान नाशिल्लें. सो ताका एक खबर आहा की आपलो येदें व्हडलें अपयश आपल्या लोकां मुखार आपलें येता. ताका लागून तो सामको म्हजे कोतान ताका एकमेव दिसता की वर्तमानपत्राचे दोश घालो जाल्यार लोकांक दिसतलें की हय पर्रीकर सारकें काम करता. आनी ज्वलंत उदाहरण कालचेंच दिता. काल हांव बारीकसाणेन TV पळयलो. ताणें पत्रकार 40% फट मारता कित्याक म्हणलें कारण तो उलयतालो तो मागण्यो खंयच्यो आशिल्ल्यो, मागण्यो होम डिपार्टमेंटाचेर आशिल्ल्यो आनी होम डिपार्टमेंटाचेर सगळ्यान चड लोकांची टिका, चडान चड बलात्कार जातात. दिसाक एक एक्सिडेंट जाता आनी एक मनीस मरता, दरोडे पडीत आसात. हे इतलें पळय जें ग्लॅरिंगली हें सरकारचें अपयश निमाणें कायदो आनी सुवेवस्था सगळें बाकी सगळे विकास कामां मागीर करया. कायदो आनी सुवेवस्था सामान्य मनशाक आपली सुरक्षा ही चड म्हत्वाची आसता. त्या पातळीचेर पर्रीकार सरकार दारूण अपयश आनी म्हणून तो म्हणटा ना पळय बलात्कार जाले त्या बरोबर पत्रकाराचे वर्तमानपत्राची येदी व्हडली बातमी येता अशें म्हणून. अरे बलात्कार एक व्हडलो क्रायम आनीक सिरियस आज जालेच ना म्हणून काय कोण बातमी छापचो ना. हय बरोबर सर. कितें शूटिंग द मेसेंजर दॅट इज द होल अप्रोच. पूण एक हे तुजी हे दिसतात म्हाका बरोबर राजूची. पूण तातूंत म्हजें म्हणणें पयलीं हांवें म्हटलेलें तें अशें की
हातून म्हाका बदल दिसना, हो अशाच तरेन चालू आसा. सो ती म्हाका चड काळजेची गोष्ट दिसता की बाबा केन्ना लक्षात घेतले हे राज्यकर्ते अशा तरेचे की प्रत्येक गोष्टीची नाका तितकी चिकित्सा करप, प्रत्येक गोष्टीचेर टिका करीत वचप, म्हणजे जी टिका करता ती घेवपूच ना किंवा तातूंत कितें तरी हेच चुकला तेच चुकला अशें काडप, हे म्हाका चड हे दिसता, हे लोकशायेक बरोबर न्ही ह्यो गोष्टी. दुसरी गजाल जी राजूमान मुद्दो काढलो की मिडिया हे चेंज ओव्हर लास्ट 12 years. म्हणजे फर्स्ट टर्म आणि ताजो सेकंड टर्म, हातूंत भितर मिडिया भितर जी एक ट्रान्सफॉर्मेशन आयलां, धरून इलेक्ट्रॉनिक मिडिया धरून सोशल मिडिया धरून सगळें, देट ट्रान्सफॉर्मेशन अजून पर्यंत पॉलिटिशियन्स तुगेले ताजे बरोबर एकस्टम जाले ना. मिडिया ट्रान्सफॉर्मेशना कडेन म्हणजे इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आणि अशा हातूंतल्यान म्हणटा का डिफरंट काइंड्स ऑफ मिडियम्स, पेपर फॉर एक्झाम्पल सोशल मिडिया सारको पेपर आयलो जाका हांगच्या लोकल राजकारण किंवा लोकल अर्थव्यवस्थे कडेन कर्तव्य ना, सो तो एग्रेसिव्हली तटस्थपणान कांय गजाली इश्यू घेवंक शकता. हाजो ताका भितरल्यान एक भंय दिसता. हे जे ट्रान्सफॉर्मेशन आसा ऑफ डिफरंट मिडियम्स, डिफरंट प्लॅटफॉर्म्स ऑफ मिडिया, जातूंत जेन्ना एकदम सगळी गजाली येतात तेन्ना तो आंगार आयिल्ल्या भशेन दिसतात आणि मागीर एग्रेसिव्हली ताका, आणि ताची ती एक संवयी आसा न्ही, कितें आसा ते पळय आंगार घेवप, कारणा शिवाय आंगार घेवप, नाका आशिल्ल्यो गोष्टी सुद्दां ज्यो लागना त्यो गोष्टी सुद्दां आंगार घेवप आणि मागीर ते चड उलोवप आणि चड रिएक्ट जावप आणि चड ओव्हर रिएक्ट जावप, ह्यो गोष्टी तरी पण हांव परत परत म्हणटा की हे नवीन पयलींच्यानच चालू आसा. हे सारकें म्हणजे पयलींच्यान तोच मनीस ते सत्तेचेर बसलो काय हे चड दिसता, आणि तो जेन्ना विरोधान आसता तेन्ना हुशारेन तो ह्या सगळ्या व्यवस्थेचो वापर करून घेवन, फायदो करून घेवन आपल्या राजकारणा खातीर वापर करून घेवप, हे तो करता. म्हणजे ही ताची हुशारी जाली. पण सत्तेन बसतकीर हे चड दिसता प्रॉमिनंटली. हांवें पर्रेकाराक फाटल्या 25 वर्सां ताजो नियाळ घेतला. विशेषतः सांगचें जाल्यार हांव खूब यंग एजीचेर पत्रकार, म्हणजे हांव म्हजी आतां 30 वर्सां हांव पत्रकारितेन आसा, 30-35 वर्सां, आनी तेन्ना हांव सुनापरान्त एडिटर आसतालो. पर्रेकाराक न्ही न्यूजपेपर मॅनेजमेंट खबर आसा, तांकां कितले लागी वचप, तांकां कशी स्टोरी दिवप, तांकां तांचे कडल्यान तांकां भावा पुता कशें करप, तांकां कांय लोकांक प्रोत्साहन कशें दिवप, हें इतलें की पर्रेकार कोणाचे ल्हान भुरग्याचे पत्रकाराचे वाडदिवसाक वता, तांचे खंयचोच तो इव्हेंट, पुस्तक प्रकाशन, कविता संग्रह पत्रकाराचे प्रकाशीत जाले जाल्यार पर्रेकार आसा. सो पर्रेकारान सारकें आपल्यालें जे पळय कितें मिडिया मॅनेजमेंट आहा तो वेवस्थीत केला, आनी ताणें इतलें केलां की पत्रकारा दिसता आपल्याला मित्र म्हणून. अशे वेळार तो तांचेर अटॅक करता. लक्षात आयलें की पत्रकार ताजे कडेन एक कशे तरेन पळयतात, एक मित्र म्हणून पळयतात. ऑपोजिशन आसतना म्हजे कोतान तर हांवें बरयलांय बी की पर्रेकार हो मिडियाचें क्रिएशन, गोंयच्या वर्तमानपत्राचें क्रिएशन, आनी म्हाकाय बी तो दोश म्हाकाय वता, कारण हांव सुनापरान्त एडिटर आसतना हो ऑपोजिशन आमदार सुद्दां ना, बारीकशे 2-3 जाण ते एग्रेसिव्हली काम करताले, तेन्ना ताका प्रमोट करपाचें काम आमी केलां. तेन्नाचे तरुण पत्रकार मागताले की काँग्रेसीची आमी निर्बसतना करताले, काँग्रेस सारकी काम करना, तेच जिखून येतात, हांकां पर्याय जाय. अशे तरेन आमी पर्रेकाराक प्रमोट केला. पर्रेकाराचें राजकीय जें अस्तित्व आसा तें हांव सामकें छातीडोकपणान सांगता, इट्स ए मिडिया क्रिएशन. लार्जर दॅन लायफ इमेज मिडियान क्रिएट केली आणि आता ताजोच हे दोन्ही वटेच्यान परिणाम भोगचे पडटात. तुमकां दिसता परत तागे स्वभावा मारता ना लार्जर दॅन लायफ केल्या ही इतके हांव म्हणचो ना राजू. आय विल नॉट से दॅट की ताणें वापर करून घेतला हो फॅक्ट आसा की ताणें कसो वापर करून घेतो म्हटल्यार ते बारीक बारीक खंय खंय वचप, खंय बड्डेक वचप, प्रकाशनाक वचप, सगळें केलां. पूण त्याच बरोबर एक निश्चित म्हणजे मे बी पर्रीकाराच्या मोगान न्ही किंवा हातूंच्यान न्ही, पूण एक सांगता की एक पॉलिटिकल लिडर म्हणून जी एक कमिटमेंट किंवा एक व्हडल्या हाचेर म्हणजे एक बिगर कॅनवासाचेर एक राज्याचो एक विशय घेवन म्हणून फुडें वचपी म्हणून जेन्ना लिडरशीप पळयता न्ही, आमी पर्रीकर जेन्ना ओपोजिशन हातून आशिल्लो किंवा तो जस्ट आमदार आशिल्लो किंवा ओपोजिशन लिडर आशिल्लो तेन्नाय म्हाका दिसता की मिडियाक दिसतालें की हो एक लिडर आसा, हो एक मनीस आसा की जो राज्याक फुडें व्हरूंक शकता, ज्याचे कडेन विजन आसा आनी म्हणून सपोर्ट केलो. इट इज नॉट जस्ट कोण तरी थंय बसला आनी मिडियान ताका ठरोवन क्रिएट केलो म्हणून. सो ताचे कडेन कितें तरी कॅपेबिलिटी पळोवन केलें. आतां कितें जालें की ते सगळ्याचो फायदो घेत 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 थंय वचून बसतकीर आतां फाटीं वळून पळोवन फक्त मिडियाचेर उठसूट हे करीत सोडपाचें ना. ह्यो गोष्टी म्हाका मान्य ना. हो एक फरक करूंक जाय. पूण मनीस कसो आसा की ताणें, आनी दुसरी एक गोष्ट सांगूंक शकता की पर्रीकर एकूच जॉईन करता की एक वायट ट्रेंड हांवें विधानसभेन पळयलो की पर्रीकार उठून उबो रावता आनी खंयच्या एका मिडियेक टार्गेट करता. इट्स ए टार्गेट. तांचे डायरेक्टराचो आरोप करता. अशे वेळार बाकी सगळे आमदार ताचे खुबळून घालतात ताका आनी तेंको दितात. दीस इज समथींग बॅड. तुमी दीस इज एंटी प्रेस, एंटी प्रेस फ्रिडम. असेंब्लींतल्यान येदे व्हडले तुमची येदे व्हडली मेजॉरिटी प्रेसाक तुमी दाखोवन घालपाक सोदतात. ह्या विशया लागून म्हाका घेवपाक जाय, कारण म्हाका याद जाता की फाटली एक 3-4 अधिवेशनां हांवें पळयलां की जेन्ना मिडियाची रिपोर्ट घेवन
किंवा मिडियान समजा कितें एक स्केम एक्सपोज केलें तें घेवन जेन्ना कोणी कॉलिंग अटेन्शन घालपाक वता तेन्ना हेच सरकार सांगतालें की मिडियाच्या रिपोर्टाच्या आधाराचेर उलयनाकात. मिडिया रिपोर्ट इज नॉट द फायनल ट्रूथ, इट इज नॉट द अल्टिमेट ट्रूथ. तुमी तुमचें कितें आसल्यार सांगात. मिडियान ह्या पेपरान छापला किंवा ह्या चॅनलान दाखयला ही भाशा वापरून तुम्ही कॉलिंग अटेन्शन घालनाकात किंवा 0 आवराक मेन्शन करपाक येनाकात. तुम्ही हें करा. सो एका वटेच्यान हें उलोवप आनी दुसरी वटेच्यान जेन्ना अशी टिका जाता तेन्ना पर्टिक्युलर मिडिया किंवा चॅनल अशें धरून तांचेर टिका करप. तुमकां दिसता की हो विरोधाभास? हय, हो विरोधाभास आनी हो असो आसूं उपकारना हें दिसता म्हाका की मिडिया हो एक इवन राजू म्हणटा अशें की एक टार्गेट करून किंवा कितें इश्यूज आसा ते आउटसायड असेंब्लीचे इश्यूज आसात ते की ते वेगळ्या पद्दतीन हाताळूं येता किंवा जर खरेंच कितें ग्रज आसा जाल्यार त्या मनशां कडेन उलोवं येता, सॉर्ट आउट करूं येता. पूण थंय विधानसभेचो ज्या प्रिविलेज्ड प्लॅटफॉर्म जो मेळटा थंय उबे रावन हे अशा तरेन उलोवप आनी हें करप हे नाच. दुसरी गजाल सर ह्या असेंब्लीच्या परफॉर्मन्साचेर कितें दिसता ह्या असेंब्ली तर म्हजो प्रामाणीक अनुभव असो की हांव प्रत्येक सेशनाक ब्रेक कवर करता. ह्या म्हाका फर्स्ट टायम दिसलें की विरोधक संघटीत नाशिल्ले पण असंघटीत विरोधक सुद्धा सरकाराक खंय तरी मातशे हेवी पडटाले, जड वताले. असंघटीत म्हणजे इंडिव्हिज्युअल्स. हांव असंघटीत विरोधक म्हणटा. एक विजय सरदेसाय, एक अलेक्स रेजिनाल्ड, एक नरेश सावळ जाले. ह्या 3 जाणांनी मिळून सुद्धा सरकाराक बरोच घाम काढलो. हाऊ आर यू इंटरप्रिटिंग दिस की इन स्पाइट ऑफ ओपोजिशन बीइंग डिसइंटिग्रेटेड दे हॅव स्टील क्रिएटेड प्रॉब्लेम फॉर द रुलिंग? दे हॅव बिकॉज देर आर इश्यूज आसा. ते इश्यू घेवपीच कोण तरी जाय आशिल्लो. एक्चुअली काँग्रेसीचे 9 आमदार आशिल्ले. 9 जाणांनी जर इश्यू घेतिल्ले जाल्यार आनीकय सरकाराक त्रास जावपाचे. पूण ह्या तिगांनी काडले, खूब बरे इश्यू काडले आनी इश्यूज आसात न्ही. लॉ अँड ऑर्डरा पासून काही गोष्टी आसा आनी त्यो इश्यू हायलायट करपा खातीरूच ह्या विरोधी पक्षान